सर्वांकाई नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे सीए साधक आईच्या सिरीजाक सर्वांकाई हांव स्वागत करता. सीए एक्झाम म्हणजे एक ऑल इंडिया लेवलाचे अत्यंत कठीण एक्झाम. हे एक्झाम पास करता जाल्यार अत्यंत कठीण परिश्रम अगत्य. मे 2025 सीए अंतिम परीक्षेन तू उत्तीर्ण जावन सीए म्हणून घेतिल्ले साधकी सीए श्रिया शेणै आज आमगेलोटू आमगे स्टुडियोंत आसात. तांगेले एक जर्नी बग्गे तांगेले एक्सपिरियन्स कशे आशिल्ले म्हणून आम्ही तांगेलागी उलोवन घेवन एक विचारण घेवया. श्रिया, तुमकां आमगेले स्टुडियोक स्वागत करता. तशेंच कंग्रॅच्युलेशन्स ऑन क्लियरिंग युअर सीए फायनल एक्झाम. थँक्यू. आतां हांगेले एक किरुपरिचय दिवचे इष्ट पावता. हांनी सीए श्रिया शेणै हांनी ಮೂಲತಃ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಗ ಅಸುಚೆ. ಹಾನ್ನಿ ಬಿಕಾಂ ಪದವೀಧರ್. ಹಾಂಗೆಲ್ ಆನು ಪಿ ಗಣೇಶ್ शेणै हांनी बिकर्णकट्टेन तुची हार्डवेअर पेंट्स अँड इलेक्ट्रिकल्स व्यापार करून असती. तांगेल अम्मा शालिनी शेणै हांनी होम मेकर. हांक एक भाव अस पी सोमप्रसाद शेणै. तांनी केनरा कॉलेज मंगळूर हांगा बिकॉम करता असती. हांगेल स्कूलिंग हांनी चिन्मया स्कूल कद्री मंगळूर हांगा केलेलं अस. तशीची पदवी पूर्ण शिक्षण केनरा पीयू कॉलेज हांगा केलेलं अस. पदवी शिक्षण बिकॉम तांणी त्रिशा इव्हनिंग कॉलेज मंगळूर हांगा पूर्ण केलेलं अस. हांगेले हॉबीज म्हळ्यार सिंगिंग. आणि हांनी सेकंड पीयूसी एक्झामांतू स्टेट लेवलांतू सेकंड रँक घेवन एक अचिव्हमेंट केलेलं अस. श्रिया, तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. आणि आता तुम्ही सीए श्रिया शेणै, सो तुमकां ते कशी फील जातस, तशीच तुमगे ते रिझल्ट दिसू कशे आशिल्ले? मस्त खुश जातं सर. तर मला तर सीए एक जल्ले म्हणून कळतं येवची फील विंगडच एक हॉट रिलीफ फील आयला बारी. तर म्हळ्यार ओपास त्याची वजहच्या ना नव्हे म्हणून ओपास ते वजह सेम थिंग म्हळ्यार ते सुलभ नाही. सो एक पांता रिलॅक्स्ड फील आयला. मस्त खुशी पुराय जनाक पेरेंट्साक आमकांनी. रिझल्टा मोमेंट सांगक म्हणजे जाल्यार हांव ते दीस देवस्थान आशिल्ली. आमगेले रिझल्ट येईल आषाढ एकादशी तेजो. सो फूल दीस आम्हाला सांगले अशीश देवस्थाना वचून येता 2 घंट्याक म्हणून सांगला रिझल्ट. सो सकाळी वचून मागून येता म्हणून. सो मिगेल भाव तेजो नायलो. तो म्हणालो तप्तमुद्रा धारण आस राघवेंद्र स्वामी मठान तू हांव सकाळी वता असं म्हणून. जाल्यार आमी उठू वचा हांव येता थंय. मागीर आमी वेंकटरमण देवस्थानान वचून पांय पळोवन येवया म्हणून प्लॅन केलेले. तशी 9:30 म्हणटना आमी देवस्थानांत आसाची. अरावंड 10:30 म्हणटना मिगेल फ्रेंडाल कॉल. हांव कसो ना म्हणून सांगून ती रिझल्ट येयले कसो जेल तू गेले म्हणून म्हणाली. तर हांव 2 o'clock म्हणून आशिल्लो न्हू रिझल्ट वग्गे येयले म्हणून निमगेली तेका. तेन्ना ती वय वग्गे येयला सकाळी येयला रिझल्ट पळोवन कसो म्हणून पळयला म्हणून म्हणाली. ओके पळोवन सांगता म्हणे आनी हांव फोन दवरले. तेन्ना हांव एक 7 to 8 मेंबर्स आसाचे येणार आपला हांव मुद्र घेवच्याक म्हणून. म्हळ्यार तेन्ना पळयल्यार गडबडी जाता एक जावन भिल्लाय हांव. तशें हांव भावाला म्हणलें रिझल्ट आयला खंय आमी मुद्र न्ही घेवन जेत तरी मागीर पळया म्हणून सांगून सांगले ताका. तो जायत म्हणालो. तशीच मुद्रांनी घेतल्या. मागीर कशी देवस्थानांत वचनो हांव दवाले द्राक बसून पळया कसो जाल्यार दवा तू चिराको का म्हणलें आनी रोल नंबर घालून सबमीट दितना सक्सेसफूल. ते पळोवन मस्त खूश जालें हांव हसतस दोळ्या दुखून उद्दा येतस. रप्पा दवा पांय पुणे म्हणून अम्मा एक कॉल केला अम्मा पास जालें म्हणून आनी अण्णा फोन करून सांगता म्हणटा रप्पा अण्णा फोन करून अण्णा पास म्हणून सांगून. सो तांकांय मस्त खूश एक पंता. मागीर सरा सांगले फ्रेंड्सा सांगले तशें हांव देवस्थाना दुखून वापस येवच भितर अम्मान पुराय जाणां सांगून जाला. मिगेल प्लॅन्स आशिल्लो कसो म्हळ्यार देवस्थानान वचून येवन रिझल्ट पळोवचें म्हणून. बट हांव रिझल्ट पळोवन मागीर खुशेर देवस्थानान वचून आयिल्लें ते दीस. सो मस्त खुशी ते दीस. ते खुशी उठोवन दिसतस तुमगेल्या तोंडांत. तशीच असल एक कोर्स आस म्हणून तुमकां कशी एक आयडिया येयला आनी कशी केन्ना स्टार्ट केलो तुमी हे कोर्स? 10th आसतना एक डिस्कशन स्टार्ट जाता सायन्स की कॉमर्स म्हणून. तेदोन हांव सायन्स नाका म्हणून डिसायड केलें त्या म्हळ्यार म्हाका केमिस्ट्री इश्ट सब्जेक्ट न्हय. ते बॅलन्सिंग ऑफ द इक्वेशन पुराय नांव ते केमिकल नेम्स उडगास ते वरी पुराय. सो आय वॉज लायक आय एम टेकिंग कॉमर्स म्हणून. तेदोन राष्ट्रीय टॉपर कॉमर्स घेतास म्हणून ताका कॉमर्सान कसो डिफिकल्ट आसा पळया म्हणून सीए कोर्स आसा विच इज चॅलेंजींग म्हणून म्हाका कळ्ळें. तेदोन दुखून हांव सीए कोरका म्हणून. त्यामुळे कॉमर्साक विंगड वेट दिता आमगेलो सीए कोर्स. सो तेदोन दुखून सीए कोरका म्हणून डिसायड केलें हांव. आणि हे एक लॉंग जर्नी सीए म्हणजे. सो थ्रू आउट जर्नी कोणी कोणी एक मोटिवेट करूक तुमकां एक चियर करूक एक चियर लिडरशी आसता ती. सो तुमकां तशी कोण आशिल्ली? चियर लिडर जाल्यार म्हगेल्या अम्माक म्हणयता हांव. कित्याक म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन्स आनी आसता. सो म्हगेल्या अम्माक बॅक टू स्टडी मोड हांड बसकार दिसता आशिल्ली. आनी हांव म्हगेले डेली प्लॅन्स आनी अम्मा सांगची आशिल्ली इकली जावं कामात वचून बट मी इकली जाल्ला प्रोग्रेस कशी आसा म्हणून. सो ती म्हाका इकली जाला श्रिया कसो करता म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्ट जातून वापस येवन
आणि थ्रू आउट वाजी वाजी म्हणून सांगून एक पुश जावकाच आमकां. सो आमी करतशिली तशी आनाले कॉन्ट्रिब्युशन आसता अंगडी दुखून आनी येवन मन दिवन वाजितच न्हू मागीर कितले वाजून जाल्यार उपरांत निमगीत आशिल्लो. सो थ्रू आउट दी जर्नी तांणी चियर लिडर आनम आमगेले चियर लीड. तशीच हे एक लॉंग जर्नी तू तुमकां केदना पूण हे कोर्स क्विट कोरया एके मिजन हे जायत हे कोर्स म्हणचे बसेल एक सेल्फ डाऊट आयला की तुमकां आयला जाल्यार कशी ओवरकम केलं तुम्ही म्हळ्यार क्विट्ट कोर का म्हण हांव केदनाय लेखन इथं म्हळ्यार या CA कोर्स घेतला म्हणून कसं जाल्यार हांव ते अचीव करता म्हळ्यार एक विश्वास आशिल्लो म्हगे लागीं. सो बट समवेर डाऊन फील जाता नावे सेल्फ डाऊट येता जातले वाजून इतले टायम आसा आनीक नावे एग्जाम कशी येतले असल पुरे थॉट्स येवचे स्टार्ट जाता विसरतल की कन्फ्यूज जातले आन्सर बरयतना न्ही म्हणून. सो तेदोना आय यूज टू बी लायक कसं असल्यार थॉट्स सायड दवरून एफर्ट्स घालून वचूच्या ट्राय करता आशिल्ली त्यामुळे स्वल्प स्वल्प कसं एक्स्ट्रा वचूच्या ट्राय करूया ह्या पुरे थॉट्स वचका जाल्यार म्हणून. सो तेदन पेरेंट्सय सपोर्ट करताचे आनंद मनीत चल परे आलोचना कोरनाका कितले जाता तितले वाजून बरे होडना म्हणून सांगून तेदन आनी एक ओपास कॉन्फिडन्स लेवल ओपास हाडून वजूच्या वयर कॉन्सन्ट्रेट करू ट्राय करता आशिल्ली. ओके आणि तुमगेले एक हे एक वाजूचे एक शेड्यूल तुम्ही कशी दवरून घेतले आणि त्या डे ब्रेकअप कशी केले तशीची कितले टाइम तुम्ही रिव्हिजन केला वेल हांव स्टडी लिवान जल तितले टायम हांव वजूच्या कमून दवरता आशिल्ली आनी एक डे ब्रेकअप आज म्हळ्यार दोन सब्जेक्ट हांवें तशें म्हणून एक्चुअली ब्रेकअप ना बट इट वॉज लायक एक दीस हांव एक सब्जेक्ट वाजीत आशिल्ली त्यामुळे एक स्ट्रेच म्हाका फ्लोच आमकां एक मेजर पोर्शन फिनिश जाला बरी त्याच्या आमी ब्रेक दिल ताका ते फ्लो स्टॉप जावचे चान्सेस सो एक स्ट्रेचार एक सब्जेक्ट फूल डे नाव एक 10 days एक सब्जेक्ट कोण फिनिश करचे तसं जाल्यार करता आशिल्ली. मात्र थियरी वाजितना प्रॅक्टिकल सोडटा आसल्यार स्वल्प लायक जाता म्हणजे एकटा स्ट्रेच वाजूचे जायना थियरी ऑडिट पेपर एस्पेशली आमकां सो तेदन प्रॅक्टिकल ओट टू थियरी वाजीत आशिल्ली बट इट वॉज लायक मेन फोकस प्रोग्रेस जावं कसं जाल्यार प्लॅन प्रकार वाजून जावका म्हळ्यार एक आशिल्लें. सो आता प्रॅक्टिकल आणि थिअरी कॉम्बो दवरून घेवचे एक बेटर ऑप्शन ओके आणि आता मी थ्रू आउट इयर कितले एफर्ट्स घाल्यार समयत त्या 1.5 days बिफोर एक्झाम आणि आमगेला परफॉर्मन्स ड्युरिंग द एक्झाम त्या 3 hours सो त्या मस्त क्रुशियल जावन आसता सो ताक्क तुमगेले स्ट्रॅटेजी कशी असेल म्हळ्यार आमी कितलेय वाजून आसल्यार त्या 1.5 days आमी कसं वाजिताची त्याच आमकां एक्झामा बरोवचे जावचे मस्त फुडें वाजून आशिल्लें आमकां रिकॉल करूंक जायना आनी कन्फ्यूज जावचे चान्स चड आसा सो ताजे खातीर आमी वाजितानाची 1.5 days कशी वाजिताची म्हळ्यार प्लॅन घेवनूची प्रिपरेशन करता आमी तेदन आमी 1.5 days मस्त कवर करूं जाता हांव इम्पॉर्टंट हायलायट करता आशिल्ली आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मार्क करून दवरता आशिल्ली आनी फॉर्म्युलाक एक सेपरेट बुक सायड पॉयंट्स बरोवन दवरल एक नोट करून दवरल बुक ऑल दीस हेल्प मी फॉर दी 1.5 days. पण फर्स्ट आमी ताजे खातीर प्रिपेर करून घेवन पुरा समरी नोट्स शिकोवन दवरल्यार आमकां ते हेल्प जाता. तशीच 15 minutes म्हळ्यार मस्त क्रुशियल आसता म्हळ्यार 3 hours आमी कसं बरयताची ते आमी 15 minutes डिसायड करताची एक पेपर टफ आसल्यार आमी 15 minutes पॅनिक जावन आमगेले 3 hours परफॉर्मन्स एक्सपेक्टेड वरी वचना ताका आमी कसो करता म्हळ्यार फर्स्ट क्वेश्चन वाजूचे ना आमगे सिनियर्सांनी आमकां ऑलरेडी गायड कोण आसताची फर्स्ट क्वेश्चन मॅन्डेटरी आनी डिफिकल्ट आसता म्हणून सो त्या एक सोडून वरदल क्वेश्चन सांग तूं आमगेले मस्त कोत्त आशिल्लें बेस्ट आमी खंयचे बरोवचे जाता म्हणून आमी डिसायड कोन्न एक सिक्वेन्स रेडी कोन्न घेवका त्यामुळे फर्स्ट क्वेश्चन खंयचे सेकंड क्वेश्चन खंयचे म्हळ्यार ऑन दी बेजीस ऑफ मिगेल कॉन्फिडन्स लेवल कितले म्हाका बरोवचे जाता म्हळ्यार हाजेर तेदन एक आमकां लायक इम्प्रेशन क्रिएट करूं जाता वॅल्युएटर्सांक आनी एक कसं म्हळ्यार आमी एक स्वल्प बरयतना आमकां कॉन्फिडन्स येता नेक्स्ट क्वेश्चन्स इवन इफ दे आर टफ न्हू आमकां काम मायंडारी आलोचन करून बेस्ट दिवचे जाता त्या वे करेक्ट दिवचे चान्सेस आसता त्याचे आमी पॅनिक जाल्यार 15 minutes तूं बट तशिल्ले आमकां समज बरोवचे जायच ना चुकी जावचे चान्सेस आसा ताचे खातीर 15 minutes तूं काम जावन डिसायड कोन्न इवन इफ द पेपर इज टफ कितले जाल्ला वाजून म्हळ्यार कनेक्ट करून बरोवचे ट्राय करता 15 minutes विल डिसायड आर 3 hours परफॉर्मन्स म्हळ्यार मिगेल ओपिनियन सो त्या 15 minutes एक डिसिशन मेकर म्हणच आता तुम्ही कोचिंग घेतला की CA फायनल्साक घेतला म्हणजे आता 2 ऑप्शन आसा एक आम्ही फिजिकल मोडान घेवयत म्हळ्यार आतां ही सेंटर वचून न्हू और आमकां आतां ऑनलायन अवेलेबल सो तुम्ही कशी घेतला ते यूज पडला की तुमकां वय हांव ऑनलायन कोचिंग घेतिला तर म्हळ्यार आमकां आर्टिकलशिपांनी आसतना आमकां ऑफलायन वचचें म्हळ्यार स्वल्प कश्ट जाता ताजे खातीर ऑनलायन घेतल्यार आमी आर्टिकलशिपा दुखून येवन आमगेले टायमार आमी वाजू येता आमगेले क्लासीस आनी पळय येता तशें म्हाका ऑनलायन क्लासीस मस्त हेल्प जाल्ले कित्याक म्हळ्यार आमी सेल्फ स्टडी केल्यार आमकां मस्त टायम कंज्यूम करता आमगेले ICA मटेरियल मस्त वास्ट आसा सो ताजे खातीर आमी एक क्लास घेतल्यार त्या कन्सायज करचें आशिल्लें काम आमकां आमगेले फॅकल्टी कोन्न दिताची तर म्हळ्यार आमी 10 pages आशिल्ले एक्चुअली 2 pages कन्सायज करून हाडून एक्चुअल कंटेंट कसो म्हणून आमी नोट करता जाल्यार ताका मस्त टायम घेता सो अल्टिमेट सेल्फ स्टडीची मॅटर जावचे जाल्यार आमी क्लासीस घेतल्यार तांणी आमकां डायरेक्ट कसो वाजूका कशी म्हणून सांगून आनी आमी ऑर्डर कशी वाजूका त्या पुरो आमकां तांणी सांगून दिताची
सो त्या मस्त हेल्प जाता. आतां आनी तुमी बी.कॉम केलां म्हणलें. सो त्या तुमकां सी.ए कोर्साक कशी यूज जालें? बी.कॉम सी.ए कोर्साक हेल्प जालें म्हणचे बदला सी.ए कोर्स बी.कॉमाक हेल्प जालें. तर म्हळ्यार आमी मेजर कसो पुरो वाचून आसता त्याचे आमकां बी.कॉमान येता. सो बी.कॉम एक ओटूच जावन वता कसं म्हळ्यार आमी सी.ए करतनाच सायमल्टेनियस जावन वता. सो एक डिग्री आमगेली आतां आसतना म्हणून बी.कॉम केलेलो हांव. आतां न्ही तुमकां कश्ट जाला सब्जेक्ट खंयचे सी.ए फायनल्सांत. तशीची ताका प्रिपरेशन स्ट्रॅटेजी कशी प्लॅन केली तुमी? म्हगेलो कश्ट सब्जेक्ट म्हळ्यार ऑडिट. त्या मेजॉरिटी पुराय सी.ए चेडू जाल्यार ऑडिटरची कश्ट आसता. कित्याक म्हळ्यार ते एक थियरी सब्जेक्ट एक जावन. आमी बजयतान आमकां करता जाता बट ते रिटेन्शन आसना टेक्निकल वर्ड्स जावका तांकां न्ही म्हणून. सो म्हगेल्या फायनल सेकंड अटेम्प्ट पास जालेले. फर्स्ट अटेम्प्ट म्हगेलो 308 येवन आशिल्ले एग्रिगेट आयला बट बिकॉज ऑफ ऑडिट म्हाका 10 मार्क्स उणे येयले देखून म्हगेले एक अटेम्प्ट चड जाले. सो आय वॉज लायक कसं जाल्यार ह्या ऑडिटाक मस्त एफर्ट्स घालका आनीकय चड एफर्ट्स घालून मस्त टायम दिवका म्हणून डिसायड केलेलो हांव ताका. सो इट वॉज लायक ऑडिट आउट टू एफ.आर. ऑडिट आउट टू ए.एफ.एम. म्हणजे डेली म्हगेलो ऑडिट आसताच वाजूशाक सेकंड अटेम्प्टाक प्रिपरेशना वेळार. सो कसं जाल्यार ह्या पण ऑडिटाक देर शूड बी नो स्कोप फॉर गेटिंग लेस मार्क्स म्हणून तशें प्रिपेर केलें ह्या थॉट मायंडसेट घेवन. बट ह्या पण आमगेले पेपर मस्त कश्ट आशिल्ले. सो कितले प्रिपरेशन केला त्या म्हाका थंय प्रेझेंट करची तितली जायना. बट नेवर दिलेस कसो केला ताचे वेरी बरो बस दवन घेवन बरयलेलें. देन सेकंड अटेम्प्टा पास जालें. तुम्ही समरी नोट्स तशी कने एक रायटिंग प्रॅक्टिस तसल कने केला की ऑडिटाक? वय तर म्हळ्यार सेकंड अटेम्प्ट ऑफ म्हाका ऑडिट आय वॉज नोईंग दॅट आय शूड वर्क इवन मोर हार्ड. सो सायड पॉयंट्स आनी पुराय बरयत आशिल्ले. ते म्हळ्यार बरयलेलो आमकां उडगास व्हरता आमी कसो बरयला म्हणलेलें. सो ताजे खातीर एक रायटिंग नोट्स म्हळ्यार सायड पॉयंट्स एटलिस्ट आनी टेक्निकल वर्ड्स बरोवन घेत आशिल्लो हांव. ते म्हाका मस्त हेल्प जालें रिकॉल करूंक. तशी तुम्ही म्हणल्यार तुमकां फिनान्शियल रिपोर्टिंग मागीर ए.एफ.एम. तशीच इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन्स हे 3 सब्जेक्टांत तूं एक्झामिशन मेळ्ळां म्हणून सांगलें. सो ताका तुमगे स्ट्रॅटेजी कशी प्लॅन करून आशिल्लें तुमी? एफ.आर. आनी ए.एफ.एम. म्हगेलो स्ट्रेंथ ते म्हळ्यार ते प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट. सो आय यूज्ड टू रफली वर्कआउट करून कशें जाता म्हळ्यार केलो उपरांत आमकां फ्लो स्टक जाता इवन इफ वी नो एवरीथींग. आमी वर्कआउट करतना आमकां मध्य स्टक जावचे चान्स आसता. सो हांव रफली एक स्क्रिबल करून प्रॅक्टीस करता आशिल्लें एफ.आर. ए.एफ.एम. दोनीकय. आनी आय.बी.एस. म्हणचे जाल्यार आमी हांव 2 ग्रूप घेतिल्लो. सो म्हाका 5 सब्जेक्ट्स थंयच शिकून जाल्ले म्हगेले. सो स्पॉम ಸ್ವಲ್ಪ फुडें बरोवन आशिल्लो देखून ताका 2 मात्र ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपरेशन खंयचे कॉन्सेप्ट्स खंयची पार्ट आसता म्हणून एक कळोवका जालें म्हाका एग्जामा टायमार आय.बी.एसाक. अदर दॅन दॅट म्हाका सेपरेट प्रिपरेशन जावका म्हणून दिसना आय.बी.एसाक. आनी म्हाका एग्जामिशन मेळ्ळें. सो बिकॉज ऑफ त्या 2 ग्रुपा प्रिपरेशना निमित्त आतां एग्जामिशन आयलां म्हणून सांगीत. आतां तुमी मॉक टेस्ट बरयला की ते कशी हेल्प जाता मेन एग्जामाक? हांव एक मॉक टेस्ट बरयलेलो ICAIचे घरांतू बसून. इता म्हळ्यार आमी एग्जामा करची आशिल्ली मिस्टेक आमी मॉक टेस्टा केल्यार आमकां हेल्प जातात. ते आमी इम्प्रूव करत. त्या मिस्टेक एग्जामा जायना नातल्या वरी पळोवन घेतात. सो हांव सजेस्ट करचें कसं म्हळ्यार आमी मॉक टेस्ट वेल इन एडवान्स बरोवका. ते म्हळ्यार आमकां इम्प्रूव करूंक टायमास काम गेला. कसो मिस्टेक जाता नावे टायम मॅनेजमेंट वा स्पीड वा कसं आसल्यार आमी ಸ್ವಲ್ಪ फुडें करता. इता म्हळ्यार एग्जामा जस्ट बिफोर केल्यार आमी परफॉर्मन्स लायक करी जाल्यार ते आमगेल्या एग्जामा इफेक्ट दिता. इता म्हळ्यार मॉक टेस्टान तशें जाल्यार एग्जामा कशी बरयता म्हणून. सो वेल इन एडवान्स दिल्यार आमकां इम्प्रूव करच्याक ऑप्शन आसा. वी कॅन बेटर अवर सेल्स म्हणून. सो एक मॉक टेस्ट आय वूड रेकमेंड. सो मॉक टेस्ट बरयल्यार आमकां एक रायटिंग प्रॅक्टीस आसता. सो आमगेलें एक पोझिशन आमकां ते आमी खंय आसा ती म्हणून एक दाखोवन दिता. ओके. तशीच स्टडी करतना डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणजे एक कॉमन जावन आसा. सो तुमकां तसल कने डिस्ट्रॅक्शन्स आसिल की आसल्यार कशें एवॉयड केले तुमी? मागीर आमकां वाजयतना एक्चुअली बदल पुराय कोरया म्हणून फील जाता. एक पण वाजोवचें एक ಸ್ವಲ್ಪ नाक्का म्हणून तशें फील येवचें स्टार्ट जाता. सो एक कसं म्हळ्यार फोन ಸ್ವಲ್ಪ टायम पळया म्हणून म्हळ्यार ते कितले टायम काडटा म्हणून सांगूं जायना. सो फोन हांव एवॉयड करूं ट्राय केलेलो. आनी हांव फंक्शन्सांनी वचना आशिल्लें मस्त कित्याक देवस्थानांनी मस्त वचून येता आसता. सो एक पण एग्जाम जावं जाल्यार तितले एफर्ट्स घाला देव आमगे रूट आसता म्हणून हांव म्हणटा आशिल्लें. देवस्थाना वचून जावका म्हूण ना म्हणून. सो जाल्यार तितले एफर्ट्स घालूं ट्राय केलेलो मस्त पुराय एवॉयड करून जाल्यार तितले टायम आमगेलो फोकस स्टडी वयरी आशिल्लो. त्यामुळे तितले प्रिपरेशन जावका आमगेलें CA एग्जामाक. तशी वाजयतना स्ट्रेस जावच कॉमन. सो स्ट्रेस मस्त हें जाता आनी तुमी कसो करता आशिल्लें ते? वय एट म्हळ्यार सम पॉयंट मस्त फील जाता मस्त स्ट्रेस जाता मस्त प्रेशर. सो तेजन एक ब्रेक घेवचे लायक इता म्हळ्यार ओपास आमगेलें एनर्जी लेवल आमी लेवल अप करूं ट्राय करता. तेन्ना तुमकां इश्ट आशिल्लें तुमी कसो करता. आय यूज्ड टू गो आय म्हळ्यार आम्हाला उलोवन येता आशिल्ली. नाजाल्यार देवस्थानांनी वचून एक पंत मायंड रिलॅक्स जाता आशिल्लें. एक पंत एनवायरमेंट चेंज जाताना आमकां ओपास एनर्जी चोडय येता. सो आमकां कसो इश्ट जाता ते एक पंत करून ओपास मातशें येयल्यार स्ट्रेस आमगेलो उणी जाता. सो वाजोवच्याक एक पंताक ओपास एनर्जी
हाय आमतो येऊन पावयता स्ट्रेस असल्यार आम्ही वाजूचे कंटिन्यू केल्यार आमगेल एफिशियन्सी उणी जाता करेक्ट. तशीच ही आर्टिकलशीप म्हणजे एक पार्ट ऑफ दिस करिक्युलम. सो ते तुमकां सीए फायनल एग्जामाक कशी हेल्प जाल्ले? वय आर्टिकलशिप आमकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स शिकयता तितले ते आमकां बुकीश नॉलेज मात्र आसता आमगेला. सो हे आमी प्रॅक्टिकली कसो पुराय केला ते आमकां वाजितान हेल्प जाता. म्हाका मेनली DT IDTक हांव कसो पुराय केला ते म्हाका कनेक्ट कोन्न वाजूचे जाल्ले. सो सुलभेर वाजूच्याक हेल्प करता आमगेला आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स. तशी आमगेले सर आनी पुराय मस्त कॉपरेटिव्ह सपोर्टीव आशिल्ली ती. आनी आमगेले सिनियर्स आमकां सांगता आशिल्ली खंयचे खंयचे लेक्चरर्स जाले क्लास घेवेत आमी कशी प्रिपेअर कोरयत आनी पुराय. सो ऑल टुगेदर आमकां आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स आमगेले CA जर्नीन ते एक इम्पॉर्टंट पार्ट जावन ऍक्ट करता. तशी आता पेपर 6 इंटिग्रेटेड बिझनेस सॉल्युशन्स म्हणून एक नवे ರೀತಿರ एक ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ केला त्यांनी. सो स्टुडंट्स तानी युजली एग्जाम सेंटर वताना लगेज घेऊन भितर हत्तसतरी. सो आता तुम्ही ताकी प्रॉपर प्लॅनिंग कोरका अदरवाईज आता त्यांनी 1 hour एक्स्ट्रा दिल्यार 4 hours पेपर ते तुम्ही प्रॉपर जून प्लॅनिंग करनी जाल्यार तुमकां मोस्ट ऑफ द टाइम तरी तुमकां सद्दूच्यान तू वेस्ट जाता. सो ताका तुम्ही कशी स्ट्रॅटेजी की प्लॅन कोरनासिलें ती? वय IBS कसं म्हणणारी आवता बरें सांगता बरें सेपरेट प्रिपरेशन म्हणून गर्तीपणा इथं आमी 2 ग्रुप ಒಟ್ಟು ಬರೆಯಲಾರಿ IBS मस्त हेल्प जाता 5 सब्जेक्ट्स आमगेले थंय कवर जाला IBSक ताची प्लस स्पॉम आमी ऑलरेडी वाजून आसताची सो ताची प्रिपरेशन IBSक ऑल टुगेदर आमगेले पुरे कोण जाला बरी सो कसं म्हणल्यार आमी खंयची बुक्स व्हरताची म्हळ्यार एक क्वेश्चन आसता हांव मिगेल ICI मटेरियल पुराय मटेरियल व्हेलेले कोचिंगाचे मिगेल सेल्फ नोट्स कसो पुराय केला पुराय तर मागीर आमकां फील जावचें ना की हांव ह्या बुक वरयत आशिल्लें एग्जामाक त्या बुक म्हाका गती पडल्या म्हणून सांगून सो कसं पुरे बुक्स तुमकां वरत जाता त्या पुराय वराची मात्र एक कसं म्हणल्यार आमकां वरचा कश्ट जाता आमी भावा घेवन चमकला त्यामुळे तिकले तिकले ऑड बॅग्स घेवन वचचा कश्ट आनी एक कसं म्हणल्यार टाइम मॅनेजमेंट आमगेला 4 hours आसला 4 क्वेश्चन्स जाल्यार आमकां कॉन्सेप्ट आनी गोतना जाल्यार त्या तिकले टाइम पावून आमकां सोदून बरोच तिकले आनी कॉन्सेप्ट गोत आसला मात्र आमकां आमगेले क्वेश्चनाक एप्लाय करूं जाता आमकां थंय जावन आमी ते सोदून काडून त्या कॉन्सेप्ट शिकून आमकां आमगेले आन्सर एप्लाय करचें म्हळ्यार ते लेंदी प्रोसेस टाइम मस्त कंज्यूम जाता सो आमकां टाइम पावना सो आमकां ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स आनी गोत आसता सो दोन्ही ग्रुप घेतल्यार आमकां IBS मस्त हेल्प जाता म्हणून मिगेल ओपिनियन. आणि तुम्ही ते स्टिकी नोट्स जो एक इंडेक्स तसल कसं जो हें केलेलं की वय ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಕನಿ ನಾವು ವಾಜಿತಾನಾಚ ಯೂಸ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಕಂಚೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ कसं तांतून हांव सबसेक्शन्स काही काही असता थंय पुराय हांव स्टिकी नोट्स घालून आशिल्ली प्लस हांव इंडेक्स एक आमगेले सराल कंपायलर आशिल्ली म्हळ्यार ऑल दी केस स्टडीज ICL तांगेले कसो पुराय आसता पुराय एक अंतू सो ताचे इंडेक्सांनी आमी कशी ते सोदून काडा खंयची केस स्टडी म्हणून सांगून ते इंडेक्स एक गो थ्रू करून आशिल्ली एग्जामा वची फुडें. तशीच ही आता स्पॉम म्हणजे सेल्फ बेस्ड ऑनलाईन मॉड्यूल म्हणून ते एक ऑनलाईन 2 सब्जेक्ट आमगेले फायनल ಅಂತ ಆಸಿಲ್ಲ ತಂತು ತನ್ನಿಗಲ್ಲಾತ್ सो त्या एग्जामा ಬಗ್ಗೆ सांगाती ते कशी आता सेंटर वचून की होम बेस्ड करून घेवे तुम्ही ना ते आमी सेंटर वचून बरोवंक जालेले एग्जाम MCQ ते आमगेले एग्जाम 2 marks 50 क्वेश्चन्स सो त्या कशें म्हळ्यार आमी केदन जेवका तेदन आमी वाजून जेल्ला वरी वचून बरोच आसले एग्जाम ते सो हांव स्टडी लीव आसतना बरयलेले हांव बरयतना ते आईल मात्र आशिल्ले सो मिगेल 2 स्पॉमाक 1 month गॅप आशिल्ले सो हांव मध्य मेन सब्जेक्ट्स वचून जस्ट एक 10 days असं म्हणटाना स्पॉमाक रेडी जावन वचून बरयलेले एक मिगेल ओपिनियन कसं म्हळ्यार लेवल ऑफ प्रिपरेशन आमकां उणी रिक्वायर्ड आमगेले मेन सब्जेक्ट्सा कंपेर केल्यार इथं म्हळ्यार आमी प्रेझेंटेशना वयर मस्त कॉन्सन्ट्रेट कोरका म्हणून आमी कॉन्सेप्ट गोत आसल्यार आमी आन्सर कोरयता बट मेमोरायज आनी कोरका खंयचे कॉन्सेप्ट्स आसा म्हणून बट अदर दॅन दॅट मेन सब्जेक्ट्सा कंपेर केल्यार लेवल ऑफ प्रिपरेशन उणी रिक्वायर्ड. काही डायरेक्ट क्वेश्चन्स आहेत की केस स्टडी बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन्स कसे येतात ना केस स्टडी क्वेश्चन्स येता आनी आमी आन्सर कॅल्क्युलेट कोण बरत असेल स्पॉमाक रफ कॅल्क्युलेशन कोण ऑर्डर क्वेश्चन्स येतात आमी कशी डिस्क्रिप्टिव्ह बरयताच की तसं नमने क्वेश्चन येता बट ओन्ली थिंग इज प्रेझेंटेशन कोरका म्हणून आमकां अल्टिमेट आन्सर मेळ्ळ्यार पावता म्हणून. तशीच आता आमगेले मस्त जुनियर्स हे कोर्स परस्यू कोरका म्हणल्यार ते आसतात सो तांकां एक तुम्ही कसं एक सांगू इश्ट पावता ती म्हळ्यार हाजे असले कोर्सांनी मी ते कसं एक्सपेक्ट करीत त्यांनी वय आमी CA कोर्सा विशय थिंक करतना जी म्हणटाची मस्त कष्ट पास जायनाची मस्त जर्ननी म्हणून बट हांव सांगता कसं म्हळ्यार एज लॉंग एज यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स तू हार्ड वर्क करता तुगेले प्रयत्न घालता कन्सिस्टंट जावन वय म्हणून जाल्यार डेफिनेटली CA कोर्स घेवेत इथं म्हळ्यार मागीर तुमकां फील जाता हांव घेतिल्लें डिसिजन रायट आशिल्लें म्हणून बट अप्स एंड डाउन्स म्हळ्यार CA जर्नी तसोची मस्त लायफ लेसन शिकयता आमकां CA जर्नी ते म्हळ्यार फेल्युअर्स पळयताचे आमी फर्स्ट अटेम्प्ट पास जावका वय बट इफ इन केस जायना जाल्यार वी विल बी रेडी टू कम बॅक आनी गिव इन आर बेस्ट एफर्ट्स या मस्त आमकां लायफाक हेल्प करता ते म्हळ्यार एवरी टायम आमगेले सक्सेस म्हूण आसना सो आय वूड सजेस्ट CA कोर्स घेवची मस्त स्कोप आसा म्हणून.
तशीच आता ऑलरेडी हे कोर्स स्टार्ट केलेले आमगे ज्युनियर्स डिफरंट लेवल्सांचो आसता ती इंटर जावं फायनल तशी. सो तांकां कसन तुमी टिप्स दितात? एक कसं म्हणा नेवर गिव्ह अप ॲटिट्यूड. आम्ही मस्त एफर्ट्स घालूंक थंय पावून आसताची खंयचे लेवल आसूं तें. सो आमी क्विट करूं नज. तेन्ना केलोपान आमकां फील जाता हांव CA इत्या घेतला म्हणून. बट नेवर दिलेस त्या पुराय नेगेटिव्ह थॉट्स सायडा दवरून वजेच्या वयर फोकस करका कसं हांव बेटर कोरेत म्हगेल्या एफर्ट्सान कसं हांव इम्प्रूव करूं जाता म्हणून सांगून. सो त्या एक आनी डोंट कंपेर युअर सेल्फ विथ अदर्स म्हणून. ते म्हणून आमी आमगेल्या फ्रेंड्सांनी पळयताचे आमगेल्या पयशी फूड क्लियर जावचे आनी तांगेले मस्त वाजून जाला म्हणटा आमकां पॅनीक म्हगेल वाजून जायनी कशी जाता म्हणून. आनी आमी फर्स्ट क्लियर जाल्यार आमकां एक ओवर कॉन्फिडन्स नेक्स्टाक आमी एफर्ट्स आमगेले तिकले कितले पडक आशिल्ले तिकले पळना. सो आमी आमकांची बेटर करूं ट्राय करका बरल्या लांगेर टू कंपेर करूं नज म्हणून. सो इतलें आसल्यार आमी CA जर्नी डेफिनेट आमी सक्सेसफूल जावन क्लियर कोरेत. सो कंपॅरिझन केदें आमगेलोटू आसका विंगडलोट आमी कोरवचनच. तशीच यात रिसेंट जावन हे कोर्सान तूं मस्त चेंजेस हाडले न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशन म्हणून. सो आर्टिकलशिपात 2 वर्साक देवला 3 वर्सां आसील फुडें. तशीच सब्जेक्ट्स आतां 8 देखून सांगका आमी सेंटर वचून बरोवचो तशी 2 इज फॉर्म बरोवका आमी. सो आतां ताजो टू ओपास अटेम्प्ट वरेन तांणी चड केलात वर्साक 3 अटेम्प्ट दिला. सो हे चेंजेसा बगे तुमी कसं सांगू इश्ट पावता ती? म्हगेल्या ओपिनियना प्रकार हे न्यू स्कीम बेटर ऑपॉर्च्युनिटी स्टुडंट्साक. एक कसं म्हणल्यार मस्त टायम राखूंक म्हणून अटेम्प्ट बरोवचाक आमगेले जाल्यार 2 अटेम्प्ट मात्र आशिल्ले. सो तूं वाजून जाल्यार तशीची अटेम्प्ट्स दिवेत. आनी एक कसं म्हणल्यार आर्टिकलशीप पिरियड रिड्यूस जाल्यार देखून मस्त ಸ್ವಲ್ಪ बग्गी जाता तशें फील जाता कोर्स. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार न्यू स्कीम लायक ऑप्शन. आनी 5 सब्जेक्ट्स मात्र आमी मेन कॉन्सन्ट्रेट केला जाल्यार IBS कन्सिडर करनी जाल्यार आमगेले सिनियर्स आनी 4 ग्रुप्स बरयत आशिल्ले एक ग्रुप बरयतना. सो आमी जस्ट एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बरयल्यार आमकां 2 ग्रुपाचे स्टडी म्हळ्यार प्रिपरेशन जाल्लें. सो हांव सांग जाल्यार आतां आमकां 2 ग्रुप बरोवचाक मस्त इजीशें फील जाता म्हळ्यार प्रिपरेशन आमकां करूं टायम मेळटा म्हणून म्हगेलो ओपिनियन. म्हणजे टाइम सेव्ह जाता बेसिक. आता तुम्ही CA श्रेया शेणी. सो फ्युचर प्लॅन कसा तुमगेलो? तुमकां ऑप्शन आसा एक प्रॅक्टीस करूं तशीच जॉब वचयत. जॉब म्हण जाल्यार बिग 4 आसा इंडस्ट्री आसा. सो तुमगेलो कसो प्लॅन आसा? एट प्रेझेंट प्रॅक्टीस म्हगेलो ऑप्शन ना म्हळ्यार हांव एम्प्लॉयमेंटा वचका म्हणून लेखला. बट द बिग 4 सुपर इंडस्ट्री आसा पुरा आय एम ओके विथ बोथ. सो आतां आनी कशें जाता म्हणून पळोवका. आनी आमगेले सर पयर फेलिसिटेशनाक त्रिशांत तुमकां फेलिसिटेशन आशिल्लें तितून सर म्हणटा आशिल्लो आमी सुर्याक येवच्याक म्हूण राखून बसलारी. तर तेन्ना रेनी सिजन आसतालें सूर्य येता म्हूण सांगू जायना. सो सुर्याला किरण दिसल्यार आमी मुखारसून वचका आमी खंय आसत ताच्या खंय आमी मुखार वताची म्हणून. सो अमकेची ह्याची पर्टिक्युलर थिंग म्हूण आमी बसलारी तिकली बगी आमकां मुखार वचचें जाय आशिना. सो खंयची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सो आय वूड बी रेडी टू गो फॉर इट म्हणून. तशी हायर स्टडीज प्लॅन करण्यास की वय इथं म्हळ्यार एक पण आतां प्रेशर वाजत CA जाल्ले. सो आनी इश्ट पावन कसं पुरे करूं त्या पुरे करूं. सो म्हगेले प्लॅन्स आसा हायर स्टडीसाक. सो परस्यू करता म्हणून. तशी आतां आमगेल्या ऑडियन्साक कसं मेसेज दिवचे आसल्यार दिवीत. वय हांव म्हगेले CA जर्नीक कोण पुराय म्हाका हेल्प केला सपोर्ट केला तांकां पुराय जाण हांव मस्त थँक्स म्हणटा. म्हगेलो अम्मा भाऊ हांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला थ्रू आउट दी जर्नी. सो तांकां मस्त धन्यवाद. तशीच आमगेले टिचर्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स फॅमिली पुराय जाणाक पुराय कोण पुराय म्हाका सपोर्ट केला तांकां पुराय जाणाक धन्यवाद. तशीच विश्व कोंकणी केंद्रात तांणी आमकां असो एक लायक प्लॅटफॉर्म दिला इंटरव्यू आनी घेवन अशी. सो विश्व कोंकणी केंद्रांक म्हगेले धन्यवाद सांगचे इश्ट पावता. तशें इतले वेळ तुमगेले एक जर्नी बगे तुमी उरलेले ती. सो ताय मस्त एक मोटिवेशन दिता. सो तुमकांय हांव धन्यवाद सांगू इश्ट पावता. तशीच इतले वेळ आमगेले एक कार्यक्रम वीक्षण केलेलो पूरा वीक्षकांक समेत हांव धन्यवाद सांगू इश्ट पावता. तशीच विश्व कोंकणी केंद्रात वरेन हांव म्हगेलो धन्यवाद सांगता. तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जाला जाल्यार लायक करात शेअर अँड सबस्क्राईब करात. आयचे कार्यक्रम आमी हांगा मुक्ताय करता.